खंयची वोटिंग डे? ओके, इलेक्शन्स असतात तेन्ना ते बरे करता, अदरवायज विकास पळोवपाक विकास दिसता पूण त्याचो फायदो असो कांयच ना. 2-3 दिसान आमचे थंय उदीक ना, टॉयलेट ना, नळ आसा पूण उदक ना. इलेक्शन बॉन्ड्स हे लॉटरी कशी, कोणाक व्हडलो प्रायज मेळ्ळा कोणाक धाकटो मेळ्ळा. पिवपाची गरज आसा काय ना? मातशी हा दिसता मातशी. आम्ही पणजेन भोंवता सद्याक एक वोट ह्या कार्यावळी अंडर. एक वोट म्हळ्यार आमी एक स्मॉल प्रोग्राम करता जातूर एक वोट, तुजो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा आनी आमचो एक वोट इन जनरल कितलो म्हत्वाचो आसा हें दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न करता. तुमी यूथ आसा एंड यू आर द फ्युचर ऑफ द नेशन. सो कांय गजाली तुमचे कडेन उलोवया. सगळ्यान पयलीं इलेक्शन आसा, खबर आसा आतां सद्या? कसलें इलेक्शन आसा खबर आहा? पीएम. बट पीएमाचे लोकसभा इलेक्शन सद्याक लोकसभा इलेक्शन आसा. सो आतां इलेक्शन आसा खबर आसा तुका थोड्या दिसांनी? लोकसभा इलेक्शन 7 तारखेक. हय. खबर आसली रे तुका? म्हाका खबर नासली. खबर नासली म्हणजे तूं एक्टीव ना अशें हेतूर गोश्टी? ना कित्याक म्हणून? कसो इंट्रस्टूच दिना म्हाका. तसो इंट्रस्ट ना व्हडलो इलेक्शनान बीन. म्हाका वोट दिवपाक ना वयता. बट वोट दितना विचार करून दिता मरे. विचार करून दिता, पळयता हांव सारकें. हय हय हय, तें पळोवन पळयत नाही रे न्यूज बी? न्यूजान बीन कांयच ना, आमकां आमची टेन्शना. कसली रे टेन्शन हा? बॅक क्लियर जावपाक जाय. न्यूज बीन पळयता काय ना? नॅशनल न्यूजूय पळयना? ना. केन्नाच ना. पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसा काय ना? ना. पण तूं वोट कशें करतले? सो लायक लोकसभेक आतां इलेक्शनाक तुमी वोट करपाचे आसा. कितली सिटां आसा रे गोंयान लोकसभे खातीर? तरी आयडिया ना काय. आयडिया ना. तुम्ही वोट कोणाक करतले रे? बाबू सराक. बाबुशाक तुम्ही आता वोट दिवूंक शकना कारण तो लोकसभे खातीर. आतां वोट म्हणल्यार अहें दिवपाचे की बाबा कोण फुडले आख्खे जनरेशन कितें आहा आतां, कितें येवपाचें आहा तें बरें जावंक जाय. नॉर्थाक 3 कॅन्डिडेट आसा. तुमचे म्हायती खातीर सांगता, तुमी वोट करतले. वोटिंग डेट तरी खबर आसा? एक 7 तारीखेक कितें आहा. खंयची वोटिंग डेट? वोटिंग डेट 7 मे दिसा वोटिंग करपाक चला. सो नॉर्थ गोंयान कितले कॅन्डिडेट आसा खबर आसा तुका सद्या तरी नॉमिनेशन? बीजेपीचो कॅन्डिडेट खबर आसा? काय टचूच ना. काँग्रेस, बीजेपी, आरजीपी? इतके खबर ना. माझा वोट कोणाक दितलो मागीर? वोट ते मागीर इलेक्शन टायमार पळोवपाचें. ओके, सो तुका खबर आसा कॅन्डिडेट्स? ना सारकें एक्झॅक्ट म्हाकाय खबर ना. मात बाबूशा दिसता न्हू हेका? ना आतां ना दिसता. कोण म्हाका सारको एक्झॅक्ट खबर ना, मात आसलेलो पळय कोण. नॉर्थ गोंयान कितली सिटां आसा खबर आसा फॉर लोकसभा? गोंयान कितली सिटां? केन्ना खबर आसा केन्ना गोंयान कितले सारकी वोटिंग? गोंयान 7 तारीख. 7 मे खबर आसा मरे. 7 मे. कसलें इलेक्शन रे? लोकसभा. गोंयान कितली सिटां आसा खबर आसा मरे लोकसभा? दोन. गोंयान कितली सिटां? 7 ओके, व्हेरी गुड. म्हाका खूब वेळान अशें मेळ्ळें युवा जे खरेंच खूब नॉलेज तेंच्या आनी तेजे कडेन आसा. आमी सगळे जाण नॉर्थ गोंयान रावता काय कोण सावथ गोंयान आसा? तूं सावथाक? ओके, मातशें लागीं आयलंड. ओके, सो नॉर्थ गोंयान आमी म्हणटा आसतना 3 कॅन्डिडेट जे मेजरली 4 आसात सद्या अजून पर्यंत बसलेली. 3 कॅन्डिडेट खबर आसा? बीजेपी, काँग्रेस, आरजीपीचे. ताचे उरले कोण कोण आसा खबर आसा? कॅन्डिडेट खबर आहा? बीजेपी श्रीपाद बाबू, मागीर आरजीपी हो मनोज परब आनी काँग्रेसाचो सावथ गोवा एरिया दिसता. सावथ गोवा बिरियाटो. बिरियाटो आनी नॉर्थ रमाकांत कदम, एडवोकेट रमाकांत. सारकें. विकास केलो म्हणटा आतांचे गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी कितें केलें, विकास केलो. विकास जाला? विकास पळोवपाक विकास दिसता पूण त्याचो फायदो असो कांयच ना. पळोवपाक दिसता तो विकास जाला कसो पूण त्याचो फायदो ना. विकास जाला भाऊ? विकास जाला सगळे
आतां सेंटराक हेका बीन पळयशी जाल्यार रोड बीन हे खरेंच बरें केल्या अशें रस्ते बरे केले आणि कितें रस्ते झालं बरें केल्या हें केल्या पूण हें कांय ना अशें विकास जाला म्हटल्यार आतां जशें की पणजेन आतां फोडला चालू आहा जाता तें मात जावं ना मात जातलें आतां लोक म्हणटा की सगळे कडेन फोडून दवरल्या टायम लागता न्हू तेका विदावट हें करनासतना हें कशें जातलें डेवलपमेंट जावचें ना कन्स्ट्रक्शन जावचेंच ना जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर हेंच करूंक ना चालूच करूंक ना जाल्यार कशें जातलें नो पेन नो गेन नो पेन गो नो गेन सारकें त्रास काडपाकूच जाय आनीक 2-3 वर्सान जातलें सारकें ना खंडला ते बीन झाला रे विकास जाला अशें मेजरली पळोवंक गेले जाल्यार तर ट्रान्सपोर्टेशन्स तर तेजे चेंजीस आसा रोड्स डेवलप जाता इन्फ्रा वाडला इन्फ्रा सगळें येता डेवलपमेंट बट तशें वायट गोश्टी आसा बोथ सायड्स आसा डेव्हलपमेंट झाला जाला तो मातसो 50%. 50% कितें जाला डेव्हलपमेंट ते वॉट यू एक्सपेक्टेड अँड वॉट हॅपन मिन्स ते ट्रान्सपोर्टेशनाचे मातशे कमी जाले रोड वाडले तितके आनी कितें ना रस्तेच झाले आणि काय ना सेम म्हणल्यार डेवलपमेंट जाय तशें सद्या रस्ते बी काम चालू आसा आनी साऊथ गोंयचो आनी एकटो रिप्रेझेंट करता तुका कितें दिसता म्हाका दिसता सेम दिसता ट्रान्सपोर्टाचें जालें बरें विकास झाला थोड्या कार्यांनी जाला आनी थोड्यांनी जाता लायक फुल्ली डेव्हलप जावंक ना अजून खरेंच विकास झाला प्रोसेस हा म्हटल्यार पयलीं गोंय आहलें तेजेसून तरी चेंज जाला बट आतां स्मार्ट गोवाचें काम चालू आहा इन फ्युचर जातलें आतां इलेक्शन जातकूच आतां तेंच्यांनी क्लीन करपाकूय चालू केलां आतां पयलीं खंय ना काय बुरशें आहा सगळे कडेन काम आहा आतां क्लीन करतात म्युनिसिपालिटी आहा विकास म्हळ्यार कितें जाल्लें जाय तुका एज अ यूथ तुका कितें एक्सपेक्टेशन आसा म्हटल्यार आतां हे आतां भेदभाव करूंक जायना केन्नाय आतां म्हणल्यार चडशें म्हणल्यार कितें मुस्लिमाचे हिंदूचे हे झगडी जाता रॅली काडटा जाल्यार सुद्दां झगडी आहे भेदभाव करूंक जायना कित्याक मेन म्हणल्यार वुमन्स म्हणल्यार सगळे जाण मनीसूच एक दुसऱ्याक समजून घेवंक जाय एक तो कोण मनीस मिस्टेक करता जाल्यार आख्खे रिलीजनान येता आतां EDC कॉम्प्लेक्स आहा पळय कदंबा बस स्टँड बीन आहा पळय ही जर गव्हर्मेंट ऑफिसां ही जर थंयच व्हेल्लेली EDC कॉम्प्लेक्सान जर येल्लेली त्या हितून सगळी गव्हर्मेंट हे ते आतां पयलीं हायकोर्ट बांदलो परवरी आनी खंय हे अकाउंट्स परवरी गेले हे केले हे हांगचे सगळे तुकडे करून उडयले हांगा एका जाग्यार सगळी कामां जातली आसलेली हे सगळे पळयले ते भायल्या लोकांक हे दिल्ली जागा वाटली हो फक्त तेंचो फायदो तालिगांव जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लें तशें जाला म्हणल्यार बाबूश सरान बरें हें केलां बाबूश सरा म्हणजे सारखे कोर डाय हार्ड फॅन ना म्हणल्यार केन्ना कितें उतर सांगला जाल्यार न्हू सारकें केलां कितें आहा तें डेवलपमेंट कशें कितें आहलें कितें ना सगल्यांक कितें कितें करून दिलां सगल्यांक पर्टिक्युलरली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा बद्दल उलयता हांव ओवरऑल विकासा बद्दल उलयता बऱ्या तरेचे जी फॅसिलिटीज आसा ती अवेलेबल जावपाक जाय अशा तरेचो विकास जाला असो विकास चलता लायक दिला न्हू आतां अजून कळलें मागीर पास आउट जातकूच जॉब मेळटा ना ते आसामात कमी आहा खूब म्हटल्यार लायक आतां जर आमी आतां आतां आमी कंप्युटर इंजिनियरींग परस्यू करता न्हू सो एज पर म्हाज्या हिशोबान तरी पळोवंक गेल्यार कमी अशे IT कंपनीज बीन खूब कमी आहा इवन कोणाक जर परस्यू लायक आतां म्हाजी भयण आहलेली ताका हितून मास अशें तुमी करता तितून ताका परस्यू करूंक जाय आसलेलें मास मिडियान मात आतां गोंयांत तर कॉलेज ना खंयसरूच आसा प्रायवेट कॉलेजी म्हटल्यार त्यो खूब तेंकां मागीर फीज खूब आसता दॅट इज व्हेरी ट्रू कारण ही गोश्ट म्हाका दिसता अफोर्ड करपाक शकना न्हू तें करंट सिट्युएशन कितें आतां डेव्हलपमेंट आमचें कशें जालां कितें जालां लायक गव्हर्मेंटान कितें कितें केलां आमच्या लागून सो तें सगळें पळयतले केलां बरें हांव ओके इलेक्शन्स आसता तेन्ना ते बरें करता अदरवायज सो डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा आसतना फक्त रस्ते न्ही हांव म्हणटा आसतना बऱ्यो तरेच्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बऱ्या तरेच्यो इंडस्ट्रीज बऱ्या तरेचे हॉस्पिटल फॅसिलिटीज मेडिकल फॅसिलिटीज बऱ्या तरेचे तुमकां बाकीच्यो ज्यो साधन खेळपा खातीर स्पोर्ट्स म्हणा अशा तरेचे डेव्हलपमेंट जाला हय जालें तशें बट एक लेवल आसा तो आनी वाडोवंक जाय डेव्हलपमेंटा बाबतींत आमी म्हणटना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा रे गोंयांत बऱ्यो तितके ना
तितके ना. आसा पूण मेळना आमकां त्यो. हे कितें आन्सर तुजो आसा पूण आमकां मेळना म्हणजे त्या खातीर कित्याक पयलींच्यान एज्युकेशन तशें दिवपा जाय. आतां आमी म्हणटा भुरगे आमकां कामाक मेळना म्हणटा, गोंयकार कोणूच कामाक नाच पळोवपाक गेल्या, कित्याक ते फीट जायना त्या थंयसरल्या हेका. तुमच्या गांवान ज्या तरेन एक तर येस तुमचो समाज सगळे जाण वांगडा रावतात ही गोष्ट खूब बरी गोष्ट, बट ज्या तरेन ज्यो गोष्टी बाकीच्यो आसा डेव्हलपमेंट तुमी हॅपी आसा? हांगा तितलें डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत तितलें ना, पूण वयर जाता स्टार्ट जाला आनी युनिवर्सिटीक लागून थोडें थोडें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना तुमकां कितें जाय हांगासर जाल्लें? मेजर तुमचे इश्यूज आसतले कितें तरी, कारण खुबशे फावटी पयलो म्हळ्यार सार्वंगीण विकास, तुमच्या घरांतल्यानच्यान विकास जावपाक जाय, तुमचे भुरगे कामाक लागपाक जाय, तांच्या खातीर बरी हेल्थ फॅसिलिटीज, तुमच्या खातीर हेल्थ फॅसिलिटीज, अश्यो गोश्टी कश्यो पळयतात? कामाक म्हटल्यार भुरगे हांगाचे चडशे कामाक लागूंक ना गव्हर्मेंटान, ते चडशे नुस्त्याच्या हेजेरूच आमचे भुरगे जे करता जे येता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा आमचे जे सरपंच आसा, जशे MLA आसा, MLA म्हणटा हांगासर तितलो आमचें हें करीत ना, आनी कोण भुरग्यांक सपोर्ट अशें कामा बाबतीन जे गव्हर्मेंटाच्या हातून सपोर्ट ना. आमी आमच्या बरोबर महिला आसा तांकां विचारया, महिलाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी डेव्हलपमेंट विकास हो जाला? कांयच ना न्हू, हांगा कांयच जाल्लें ना. नळ येता पण उदक ना, नळ आसा पण उदक ना. दुसरें म्हटल्यार टॉयलेट ना, ते ना ते. मागीर भुरगे शिकून तांकां सर्विसे ना, कांय ना. ओवरऑल विकास आता तू जॉबाच्या बाबतीत म्हणटा किंवा बाकीचे हेल्थ फॅसिलिटीज येते तुका सारक्यो आसा मेळटा हेल्थ फॅसिलिटीज किंवा हय वता बऱ्यो वता खूब बऱ्यो वता. बेतके हेल्थ सेंटर बरो चलता. खूब जाणां खूब लोक येता. दोळ्याचो डॉक्टर बरो आसा थंयसरलो. डॉक्टरा खातीर तुमच्या तुका सगळें सारकें मेळटा? आमकां सगळें सारकें. हांव मुंबयर रावता, आमकां GMC लागींच डायरेक्ट GMCन धांवपाचो कितें जाल्यार एमर्जन्सी. GMC पण बरी चलता? GMC सगळें बरें आहा. मूळ सुविधा आसा न्ही, हांव मूळ सुविधा कित्या खातीर म्हणटा, शिक्षण जशें म्हटलें, हेल्थ जशें म्हटलें, आनी गरजेच्यो म्हणजे उदक मेळप, लायट मेळप, ह्यो ज्यो सगळ्यो सुविधा आसात त्यो कश्यो पळयता गोंयांत? आसा बऱ्यो? बऱ्या गोंयांत त्या मानान भायल्या परस पळयत जाल्यार बरें आसा. इवन गोंयच्या इतलें उदक आनी खंय बरें ना. हेल्थ सर्विसूय बरी आसा. बरोबर. तुमी कशें पळयता? बरें आसा सगळें ते बरें आहा. ना ते एक जाला आमचे रस्ते बरे जाला आमचे बेतकेचे तरी, आनी फक्त मातशे उदकाचे त्रास आमकां बेतके. उदकाचे त्रास म्हणजे उदक येना? उदक येना सारकें टायमार मात्तूय येना आमकां. खूब आतां 2-3 दीस जाले आमचे जवळ उदीक ना. अशें ते कोण पळयतले सांगा बेतकी उदीक ना अशें पळयतले आनी ताचेर रिएक्टूय करतले. यू विल कम टू नो. बट एक गोष्ट समजा, CMन आयज सुद्दां सांगलें की गोवा इज दी फर्स्ट स्टेट जे उदकाच्या संदर्भान 24/7 किंवा उदक हे सगळ्या घरांनी पावलां अशें. सगळ्या घरांनी अशें पावना बिकॉज आमच्या थंयसर जाल्यार खूब ना सावयवेरें ती सायडीक जाल्यार उदीकूच ना. थंयसर टँकर येता हें करपाक उदीक बीन दिवपाक. आनी आतां आमच्या घरा कडेन जाल्यार कितके 4 दीस जाले आमकां सारकें उदीक ना. येता उदीक बट सामकें अशें प्रेशरान बीन कांय ना. आनी आमी गेला खूब फावटी गेला हें करपाक सांगपाक तेका त्या मनशाक, तो म्हणटा सोडटा बट सोडिना तो सारकें. जशें की हेणेन म्हटलें रस्ते करता, आमच्या थंय कालापूर आख्खे फुटलेले आसलेले. आतां कितें एका विकान आख्खो रोड सारको केला. आतां केला म्हटल्यार सामकें पॉट होल हे चान्सीस आसता एक्सिडंट जावपाचे. इवन हांव सुद्दां 2-3 फावटी पडटा वाचला. मातशें जशें की कितें सारकें येता पळय तेंकता पळय लागीं तेन्नाच तेंचे एक्शन हें जाता. इव्हेंट आसत जाल्यार किंवा इलेक्शन येत जाल्यार अशें कितें आसत न्हू जाल्यारूच जाता एक्शन, नाल्यार कांय ना. नाल्यार तशेंच आसता. इलेक्शना टायमाचेर जालें ते रस्ते सारके. आतां इलेक्शन टायमूच आहा न्हू म्हणून जाल्या सारकें. खंयचे जे जागे आसा जे तुका दिसता जाले आनी खंयचे जावपाक जाय अशें? खंयचे अजून फुल्ली खंयचेच जावंक ना दिसता जागे. इवन पेनजीम ते फूल डेव्हलप सिटी, स्मार्ट सिटी म्हणटा, बट रस्ते हांगासरले आहा तशेंच आसा पयलींच्या भशेन. सो डेव्हलपमेंट चड जावंक ना. डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा न्ही विकास, तूं कितें एक्झॅक्टली कितें पळयता की हे म्हळ्यार विकास, हे म्हळ्यार डेव्हलपमेंट? इट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑर ह्युमन डेव्हलपमेंट सुद्दां तातूंत येता? कित्याक प्रत्येक मनशाच्या घरान आमी म्हणटा की एकटो कोण तरी जोडपी आसपाक जाय, ताच्या खातीर कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटीज आसपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावपाक जाय, हेल्थ सेक्टर आसा, स्पोर्ट्स सेक्टर आसा. सो एन नंबर ऑफ सेक्टर्स आर देर. सो तूं त्या कशें पळयता? एज अ यूथ केन्ना पळयला विचार केला? तशें
हांवें एज अ सोसायटी हांव चिंतता की लायक फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंट आहा ते मेन आहा पळय लायक रस्ते बी तशेंच जर ते पयलीं डेव्हलपमेंट बी तितून जालें जाल्यार लायक एक्सिडंट्स बी कमी जातले. बाकीचे ते आतां लोकांचे न्हू, आतां तूं कशें चलयता तो, इफ म्हाजी सेफ्टी म्हाज्या हातीन आहा, इफ हांव फास्ट चलयता जाल्यार तशें. एम्प्लॉयमेंटच्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें पळयता? इज देर एम्प्लॉयमेंट म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट चड आसा, एम्प्लॉयमेंट आसा, किंवा एम्प्लॉयमेंटा खातीरची ऑपॉर्च्युनिटीज इंडस्ट्रीज आसपाक जाय इन वेरियस सेक्टर्स? हाव यू लूक इन? लायक अकॉर्डिंग टू मी हांव स्टुडंट, सो आतां लायक हांव इंटर्नशीप सोदता म्हाका, सो अशी जाय तशी गावना म्हाका. ओके, एंड इवन इफ गावता जाल्यार ती पे कमी आसा ऑर लायक टायमींग डिफर जाता, एंड ऑलरेडी तांकां एक्सपिरियन्स जाय आनी आमचे कडेन एक्सपिरियन्स ना, सो आमी तितून इंटर्नशिपाक एक्सपिरियन्स कशें आसतले? हय ना, लायक जॉबाक म्हणटा हांव. इफ जॉबाक, हय, इफ जॉब सोदूंक गेल्यार लायक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज बऱ्यो आसा गोंयांत? तितल्योय ना. दुसरी गोष्ट हेल्थ वायज हांगासर ओके, हांगासर जीएमसी तुमकां लागीं आसा, पूण जीएमसीचेर प्रेशर म्हणून कितलो घालतलो? बाकीचे गोश्टी तुका तशें कितें आहा? ना, धाकटुलें अशें गोवा युनिवर्सिटीचें हेल्थ आसा ते वर्ल्ड बँके कडेन आसा, ते सगळे चडशे आमचे लोक जीएमसीनूच वयता. हॉस्पिटल सगळे हॉस्पिटलाचे काय प्रॉब्लेम ना. हॉस्पिटल बरें. जीएमसी आतां दुसरोय घातला नवो. हॉस्पिटलाचे आमचे पणजे सुद्दां हेल्थ आहा, ते हॉस्पिटलाचें काय टेन्शन ना. फक्त हा काय प्ले ग्राउंडाची खूब कमी आहा. कंपाल आसलो तोय फोडून दवरला ओपन. खेळपाक खूब प्रॉब्लम, फक्त खेळपाचो प्रॉब्लम आतां. यंगस्टर म्हटल्यार तांकां आतां पळय एक संडेची एक दीस सुटी आसता, त्याय दिसा ट्रॅफीक जाम काय ना, फोडलेलो हा रस्तो. ते दिसता तुमकां खंय ना खंय तरी की पर्यावरण सारकें उरपाक जाय? खूब त्रास जाला हांगा पर्यावरणाचो. अशें खंय पळयता थंय झाडां फोडलेले. आतां पळय आमचे ते मधुबनाचे वडाचे झाड ते 2 वर्सां पयलींचे आतां कोण हांगा घातले तेंचे 200 वर्सां, सॉरी 200 वर्साचो. आमी तो हॉस्टेलान शिकलेलो हांव थंय सायडीकूच. हांव थंय 8 वर्सां शिकला आनी ताका धाकटेपणांतल्यान पळयल्या त्या वडाक. इंडस्ट्रीज बीन आसा जाय तश्यो भुरग्यां खातीर? खंय आसा तशें पयल्या हेंच ना. हांगा आतां पयले हे करतलो जाल्यार कितकेशेच इंडस्ट्री अश्यो बांदून हय हय. आतां असो वचात जर तूं आतां इंडस्ट्रियल इस्टेट पयल्या सगळे पळय ते जागे हे करून शेडी बिडी बांदून बेस्ट बांदून थेयल्लेले आहा, कांय येत ना. इन जनरल एनवायरमेंट कसो पळयता? कारण गोंय म्हटल्या उपरांत पयलीं आमी एनवायरमेंट म्हणटा, ताच्या उपरांत सगळ्यो गोश्टी जाता. सो हे उरला सारकें ना? पळय ना, उरूंक ना सारकें. खंय येता थंय झाडां बीन सगळे कापून फक्त बिल्डींग आहा, कन्स्ट्रक्शन सायड. बांबोलीम सुद्धा हायवे कितको बरो हायवे आहलो, आख्खो फोडून थंय नियाजाचे सायडीक एक झाडां मारल्या की थंय काय बरो वातावरण आहलो. मेन झाडां लावूंक जाय मेन, कित्याक आमचो आनीक 3 लाया हे रूल जाय म्हणल्यार कितें ऑक्सिजन मेळूंक जाय सगळ्यांक. आतां चडशें म्हणल्यार काय ट्रॅफिका जाता, पॉल्युशन खूब जाता. म्हणल्यार आमी बसले हांगासर सावळी पळोवन, आनी सावळी फक्त झाडाची मेळटा आमकां. वारें बरें मारता झाडां खातीर. म्हणल्यार सुद्दां काय सारकें भायर घरा भितर बसले सुद्दां न्हू सारकें काबार सारकें. म्हारगाय वाडल्या रे? वाडल्या ती वाडटलीच न्ही, ते तेजेर कोण हे करूं शकता? सो कंट्रोल करूं शकना कोण? कंट्रोल दवरूं शकता हेजे, बट खंय ना खंय तरी डेव्हलपमेंटाक ते यूज जावंक जाय पयशे. आतां समज टॅक्सीस जर आनी खंय वाडटा ते खंय ना खंय तरी बऱ्या कारणां खातीर यूज जावंक जाय फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल. जाता अशें दिसता तुका यूज? जाता खंय ना खंय तरी जातलें. म्हारगाय वाडल्या गो? हय, खूब वाडला. लोक पूण हे विचार दवरतले आनी वोट करतले? म्हारगाय म्हणा किंवा डेव्हलपमेंट ना, तांकां कोण बरें दिसता ते तांकां करतले. पूण हे मुद्दे तकलेन धरून वोट करतले का म्हणटा? जे थोड्यांक खबर आहा हे मुद्दे इम्पॉर्टंट ते लोक करतले, आनी कोणा लायक कोण रिच आहा तांकां पयशांची चड गरज ना, सो ते चिंतचे ना तशें. पार्टी पोवन वोट करतले म्हणटा? हय. म्हारगाय वाडल्या रे? हय. खूब वाडल्या काय ओके वाडल्या? खूब वाडल्या. ताजो इम्पॅक्ट ह्या इलेक्शनाक जावपाक जाय, जातलो अशें दिसता? तेका आतां तेंच्यांनी कमी केला न्हू रेट पयलीं. कसली रेट कमी केल्या? इलेक्शना खातीर सगळे. कसली? म्हटल्यार गॅसीचे बी रेट मातशी देंवयला तेंच्यानी आतां इलेक्शना खातीर. खंयचे गॅसीचे? HP देंवयला दिसता. 100 रुपीज कितें देंवयला. पयलीं कितलो आहलो? 900 कितें तरी आहलो दिसता. 800 अशें. 1200 कितें आहलो न्ही? 1200 गॅसीचे. आतां 900 कितें केला? 900 केला. कितें जाला? सो सबसिडी मेळटा का तुमकां पयलींच कमी भरचें पडटा? सबसिडी मेळना न्ही, बंद जालें. बंद जालें. उज्ज्वला योजना कित्याक केली? ती बंद जालें.
पयलींची इलेक्शनां कशी जाताली मुद्द्यांचेर किंवा बाकीच्या गोष्टीचेर, सो आतांची इलेक्शनां तुमकां कितें दिसता? प्रिंसिपल्स कशे असले तेका पयलींच्या इलेक्शनात प्रिंसिपल्स असले कितें आमकां एक सांगलें जाल्यार ते करतले असले. आतांच्या हितून तेंची गॅरंटी अशी ना, आमकां सांगता एक आनी जाता भलतेच मागीर अशें म्हणजे विश्वास दवरूं शकना अशें. कोणाचेरूय जावं मागीर कोणाचेर वचूं पार्टी अमकीच अशी ना, कोणूय सगळेच पॉलिटिकल आहे. आतां फक्त इतलोच प्रश्न पडटा आमी निवड हाडचो कोणाक, रावता लिमिटेडूच, आमकां हरशी नाका आसता तो, पूण वोट मारूंक जाय म्हणून हाडचें पडटा. बिझनेस कशें जालें हेंचे, व्हेरी ट्रू. हय हे बिझनेस कशें जालें हेंचे, काय हे हेंकां दुसऱ्याचे कांय व्हडलेशें पडलेलें ना. केजरीवालाचो अरेस्ट केलो केजरीवालाक. इंडिया अलायन्स काँग्रेस म्हणटा की आमचे अकाउंट फ्रीज केले. सो जे कोण चुकीचे करता ताका दंडात्मक कारवाई जावपाकूच जाय, अरेस्ट करा किंवा तुमी आनी कितें करा. सो ऑपोजिशन उलयता तो टायमाचो, ते फक्त टायमाक रावले की इलेक्शन येतले आनी हांकां भितर उडयतले म्हणून. कशें पळयता तुमी गोश्टीचे? न्ही तेजे कडेन कितें तरी मेळा म्हणून भितर उडयला न्ही, बेश्टेच काय कोणी कोणा उडोवंक शकना. आतां ती एक टायम धरून उडयला हो म्हणूंक शकता, तेच्या पयलीं करूं येताले ते अशेंय आसा. टायमाचेरूय एक म्हत्व आसा जाल्याच न्ही, हेच्या पयलीं करूं येताले. इलेक्शन जशें लागीं पावता तशें ते टायमाक पळोवन हें जाला, आसपाकूय शकता आनी नासपाकूय शकता. तूं आयकला ही गोश्ट पूण तशें आयकूंक ना तशी आयकूंक ना. अकाउंट फ्रीज केला म्हणजे आतां आमकां कांय ते तेंचे भितरले कितें कांय खबर म्हायती ना. गडे तेंचे अकाउंट फ्रीज केला कित्याक लोकांक पयशे वांटूंक जाय ना जावपाक जाय आनी तांकां बॅन करपाक जाय, तशें कितें तरी तेंची टॅक्नीक आयडिया आसतली. केजरीवालाचो अरेस्ट सद्या हांवें थोडोच टायम पळयल्लो की ताका व्हरता तो जेलीन टीव्हीचेर, मागीर हांवें तितलें हें करूंक ना. ह्या इलेक्शनाक गोंयचे इलेक्शन ते लोकसभेचे इलेक्शन तुम्ही पळयतात, सावथ गोंय आनी नॉर्थ गोंय दोनूय आसा, खंयच्या मुद्द्याचेर लोक चड विचार करतले आनी जे करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? मुद्द्याच्या म्हणजे स्टेबिलिटी दिवपाक, सेंट्रलाक स्टेबिलिटी दिवपाक विचार करतले. हय करपा जाय आनी करूंकूच जाय, नाल्यार हांगासरलो येवन तो कांयच फुडलें आमचें डेव्हलपमेंट जावचें ना. दुसरो समज येयलो स्टेबिलिटी मेळना जाल्यार खंयचे मुद्दे? पयल्या एक दोनूच पयले व्यक्ती आतां त्यो सेंट्रलाक म्हणटा दोनूच व्यक्ती, एक मोदी योगी हेच खरे बरे अशे लिडर आहा, जाल्यार बाकीचे ते सगळे तशे पळोवंक गेल्यार स्वार्थीत कशे आहा ते. लोकहितार्थ काम जे मोदीन जालें आमकां लोकांकूय कळपाक जाय म्हणून हांव म्हणटा की लोकहितार्थ अशी 2-3 कामां जर तुमकां विचारची जाली लोकां खातीर जी डायरेक्ट बेनिफीट आसा अशी ती खंयची आसतली जी लोकां कडेन पावपाक जाय? मोदी कडल्यान सादारण एक्झाम्पल अशें हेल्थाच्या हितून बरें पावला, की आभा केल्या जवळ कसले स्किमी काडल्या त्यो हेल्थाच्या हितून सगळ्यांक बेनिफीट मेळ्ळा, बारीक जावं मोठे जावं लोकां कडेन पावपाक जाय. हेच पावले न्ही, हेल्थाच्या हितूनच पावल्या. आतां हे बाकी उदक हे ते पावप ते स्टेट गव्हर्मेंटाची हे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेट गव्हर्मेंटाचे ते तेंच्यांनी पळोवपा जाय. कितें दिसता तुमकां लोकांनी कितें चिंतून मत मारपाक जाय? लोकांनी जितें जे चिंतपाक जाय की हो आमकां फुडें जर विकास करतलो जाल्यार ताका चिंतूनच तेणें वोटींग करपाक जाय. ना असो BJPक म्हणो ना काँग्रेसीक म्हणो ना RJक म्हणो ना, जो मनीस सारको कितें उतराक फेल जावचो ना त्याच मनशाक तेणी वोटींग करपाक जाय. सेंटराक सध्या BJPचें गव्हर्मेंट आसा, मोदी सरकार जरी म्हटलें तरी BJPचें सरकार आसा. तुमकां कारकीर्द कशें पळयता तुमी फाटल्या 10 वर्सांची? फाटल्या 10 वर्सांनी म्हटल्यार आमचे BJPच्या कामां लोकांक खूब दिल्या, पूण ज्या ज्या घरांनी कामां दिवपाक जाय भुरगे बेकार आसा तांकां कामां दिवंक ना, गरज आहा तांकां दिवंक ना. एक घरां वाड्यांनी अशें आहा की 2 जाण भुरगे आहा, 3 जाण तांकां तिगूय गव्हर्मेंट आसा आनी ज्या भुरग्याक गरज आसा त्या भुरग्याक काम ना, तो बावडो बेकार भोंवता. लोकसभा किंवा खंयचें इलेक्शन जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना यूथ कितें पळयता एज इन लिडर कसो आसपाक जाय किंवा कितें पळयता? लायक एवरी मंथ अशें लोकांक दिसता की डेव्हलपमेंट जाय आनी खंयसर आमी फाटीं आहा पळय, लायक खंयचो डेव्हलपमेंट सेक्टर फाटीं आहा, लायक तेजेर इम्प्रूवमेंट हाडपाक बी सगळें. जो लिडर अशें करूं शकता ताका वोट दिवपाक जाय. हय मेन म्हणल्यार कितें आमी वोट करता जाल्यार कोण बरें हें करता जाल्यार फ्युचराचे तांकांच वोट करतले कितें आहा ते तशें आहा. कित्याक फुडें हें नाका की बाबा जनरेशन आहा आतांचे की बाबा झगडी चड मेन म्हणलें. आतां कितें इलेक्शन टायमारूच न्हू मातशें झगडी कमी जाता, म्हणल्यार कोड ऑफ कंडक्ट एन ऑल तशें. इश्यूज आसा रे, कितें तरी इश्यूज आसा तुमी म्हटलें की तामनार हे त्यो गोश्टी आसा, आनी कितें जे युथांक लागपी सारके इश्यूज आसा?
मेजर आतां म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट. खंय ना खंय तर समज पर्मनंट जॉब्स आसूं तर आनी कितें ते ऑपॉर्च्युनिटीज येवपाक जाय आनी यूथ आसा तेंच्यांनी सुद्दां ते फुडें सरपाक जाय काम करपा खातीर. अशें न्ही कितें बाबा रावतलो जॉब मेळटलो फाटीं रावप जायना. जॉब मेळटा तो घेवपाचो ट्राय करपाचें फुडें सरपाचें. आसार इश्यूज बट तेच जॉबा खातीर एम्प्लॉयमेंटा खातीर चडशे आतां बघले जाल्यार घरात आसतात चडशे आनी नाल्यार मेजर ते कंपनीन वयतात आनी कितें ना अशें. तुका दिसता कॅन्डिडेट्स जे आसा ते काम करतले? ते आतां करतले शें दिसता म्हाका. पळोवया आतां. श्रीपाद भाऊ जेन्ना उलयता आतां खुबशे जाण म्हणटा की आमकां आयकुपा येता गोश्टी की श्रीपाद भाऊच्या अगेन्स्ट उलयता फॉर उलयता ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. वॉट डू यू थिंक की पांच टर्म तांणी काडले आतां हो 6वो टर्म. वॉट डू यू थिंक जाय तशें काम केलां? अनबायस्ड ओपिनियन उलयता. आतां जे मेजर इश्यूज चल्ला ते खंय ना खंय तरी लोकांक त्रास जाता तेजे. ते इश्यूज तो आसूं अदरवायज आनी कोणी आसूं तेणी ऑलरेडी 5 टर्म जाले बट आतां खंय फुडें येयलो हो येवंक ना कोण येतलो तेंच्यांनी ते इश्यूज मेन सॉल्व करपाचे. डबल ट्रॅकिंग ते प्रोजेक्ट्स कॉलेजे तामना प्रोजेक्ट बाकीचे येस सो ते इम्पॉर्टंट हे केले लोक ऑब्वियसली सपोर्ट करतले. लास्टाक तेच न्हू लोक खूश आसा जाल्यार म्हणजे लायक हॅप्पी आसा विथ द डेव्हलपमेंट ऑब्वियसली. जे लिडर आसता पळय जे MLA म्हणा मिनिस्टर म्हणा तांकां कितले रिस्पॉन्सिबल थारयतले आनी ब्युरोक्रेट्स म्हणजे जे ऑफिसर आसता काम करता तांकां कितले रिस्पॉन्सिबल धरतले? हय म्हणपाक जाता 50-50. 50-50 म्हणजे ना 60-40. तुमकां खबर आसा आतांचे खासदार जे आशिल्ले हांव तेजे वयल्यान सुरू करता श्रीपाद जे BJPचे आशिल्ले तांचे कितें हांगासर तशें पावले ते केन्ना हांगा? केन्नाच पावूंक ना. काकरा सकल विलेजीन केन्नाच पावूंक ना. श्यामा प्रसादान पावले. सगळेच लिडर श्यामा प्रसादान पावले पूण हांगा पावूंक ना कोणूच पावूंक ना. खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आसा ही. एक गांव म्हाका दिसता ही गोंयचो वळख दाखोवपी असो काकरा गांव आसा आनी हांगासरल्यान कितले किलोमिटर आसतले श्यामा प्रसाद? एक 5 किलोमिटर. 5 किलोमिटरचेर फक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा आनी आयज ह्या गांवांत जर येता तेन्ना खुबशे प्रश्न आसा जे अजून सुटावे जावंक ना. फॉर एक्झाम्पल मेजर प्रश्न CM जेन्ना म्हणटा की आपूण हर घर जल दिले म्हणटा जाल्यार हांगासर अजून उदक सारकें येना. दुसरी गजाल ओपन डिफिकेशन म्हणटा जाल्यार हांगासर टॉयलेट सारके अजून बांदलेले ना. हे 2 म्हत्वाचे मुद्दे आसा जे क्लेम करता की गोवा इज दी फर्स्ट स्टेट. पूण म्हाका दिसता खूब विचार करपाची गरज आसा. म्हाका सांग श्रीपाद नाईक जो 5 वर्सां सलग राविल्लो एज अ खासदार म्हणून नॉर्थ गोंयचो जे MP आसा जे रिप्रेझेंट करतालो तुका दिसता कितें केला डेव्हलपमेंट आनी आयकलां तरी ताजें नांव? नांव आयकलां हांवें मात म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना कितें केलां बीन. तुका नांव आयकलेलें? तो हांगा रावता न्हू रायबंदरा फुडें काडून थंयसर रावता तो सापेर रावता ना. आमच्या हेजर तो गावडे तो रस्ते सारके करता मत आमचे. गावडे कोण रे तो? गोविंद गावडे. 5 वर्सां भाऊ आयलो. भाऊ म्हणटा की आपूण नॉर्थ गोंयान खूब कामां केली ती आपूण मागीर दाखयतलो. भाऊन कामां केल्या पूण त्याच्या लेवलाक जाय तितली जावना. आतां सेंट्रलाचो मिनिस्टर ताणें आनीकूय खूब करूं येताली केल्या ना म्हणूं शकत ना आमी. केल्या पूण तितली न्ही. केल्या म्हणटा ते अशें देवळाचे हेचे तेजे आनी कितें. पूण तेणें कितें गांव सुदारपाक कितें इंडस्ट्री धाडूंक जाय आसल्यो लोकांक काम मेळटलें असलें कितें मेळ्ळें. देवळाची कामां केली. देवळाचे हॉल बांदल्या आनी कितें बारीक बरोबर अशें गांवां कम्युनिटी हॉल अशेंच केला. दॅट इज ऑल्सो लोकोपयोगीत ती ताचो. पूण तशें हे डेव्हलपमेंट जावपाक जायना मेळना न्ही तो. तेचो एक सेंट्रलाक म्हणल्यार कसल्यो इंडस्ट्रीज अप्रूव करून घेवं येता हांगा. आतां BJP गव्हर्मेंट गोंयान आसा. तुमी आउट ऑफ 10 BJP गव्हर्मेंटाक कितले मार्क्स दितले? 8. 7.5 कित्याक इतले पळय म्हटल्यार जाता अशें प्रोग्रेस असो म्हाका दिसता. पर्रीकर आसलो तेन्ना तरी बरें आसलेलें. आतां तरी खबर ना म्हाका करंटली कितें चालू आहा तें. पयलींची नॉलेज आसलेली मातशी मात आतां काय एक्झॅक्ट सारकें खबर ना. सवन बरें करता काय ना? तो म्हणटा न्हू भिवपाची गरज ना. ना भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज आसा काय ना? मातशी आहा. भिवपाची गरज आसा काय ना?
दिसता मातशी. एक मुद्दो आमचो उरलो इलेक्ट्रल बॉन्ड्सचो, तो म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लो. आयकला आसतलें तुमी, स्टडी केला आसतली की कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर तुमी? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हे लॉटरी कशी, कोणी काडल्या तांकां सगळ्यांक मेळत, कोणाक व्हडलो प्रायज मेळ्ळा, कोणाक धाकटो मेळ्ळा. हो आन्सर आवडलो. इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ लॉटरी. कोणी काढल्या, कोणाक व्हडलो मेळ्ळो प्रायज, थोड्यांक कमी मेळ्ळो. कमी मेळ्ळा हाडटा. कोणी आमकांय दिवचे आसले थोडे तरी, लॉटरी आमी काडटले आसले. ओके, इलेक्ट्रल बॉन्डचे जे प्रायज मेळ्ळा ते खुशा आणि जेंकां मेळोंक ना ते बाबडे रडटा. तुम्ही कशें पळयता भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड? सेम तेच तशेंच. गोवा एक रोल मॉडेल जावपा जाय इंडिये भितर, आनी आसा कित्याक धाकटी स्टेट करपाक इजी, खूब कितें करूं शकता. आनी सेंट्रल इतले हातभार लायता ताका, जाय ते हें दिता, फायनान्शियल एड दिता. दुसरे कडेन मेळना, पूण गोंयांक भरपूर फायनान्शियल मेळटा, ते बऱ्या भशेन वापर करपाक जाय. वोट करतना तुम्ही तुमचे हे दोळे ओपन दवरात, पूण तुमचे जे तकली आसा आनी मन आसा ते मातशे ओपन दवरपाचो प्रयत्न करा. वोट करतना वायजली वोट करा की खंयच्या कॅन्डिडेटाक तुम्ही जिखून हाडटलो आनी तो कितें करतलो किंवा ताणी कितें केलां ह्यान पयलीं ह्या विचार करपाचो प्रयत्न करा. एक 5 मिनटां घ्या वोट करच्या पयलीं. जेन्ना लायनीक उबे रावतले न्ही तेन्ना एक 5 मिनटां भायर रावन विचार सुद्दां केल्यार जाता की आपूण कितें करता तो. आनी हें प्रत्येकान करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर हो एक कार्यावळ, एक वोट, आपलो एक वोट कितलो म्हत्व आनी समाजाचो एक वोट कितलो म्हत्व हें दाखोवन दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू.